भारताचे आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि गोयचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतिथी आशिल्ली। आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथीच्या निमतान मिरामार तांच्या समाधीचेर फुलां ओंपून मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री बाबूश मोन्सेरात, उत्पल पर्रीकार आणि हेर मानेस्तांनी तांकां आदरांजली ओंपली। मनोहर भाईंच्यो पोरण्यो यादी परमळीत जावच्यो म्हणून तांच्या राजकीय आणि सामाजीक खिणांचे प्रदर्शन केल्ले। मुळाव्या सुविधांचो उदरगत आणि सामाजीक येवजण्यां खातीर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार सदांच यादीत उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान ह्या वेळार उलोवप केले। बदली जाल्ले पुलीस अजूनय त्याच पुलीस स्टेशनात करतात तरी कितें अशें हळदोणचो आमदार कार्लूस फेरेरान प्रश्न विचारला। ह्या विशीं कार्लूसान बेरेस्तारा डीजीपीची भेट घेतली। फेब्रुवारीन जारी केल्ल्या बदली आदेशाची अजून पासून कित्याक अंमलबजावणी जावंक ना ह्या विशीं आपणे डीजीपीक जाप विचारल्याचें कार्लूस सांगता। तशेंच पुलिसांच्या बदली आदेशाची जाता तितल्या बेगीन अंमलबजावणी जावची अशी मागणी ताणें केलेली आसा। कांय पुलीस अधिकारी कलेक्शन एजंट जावन राविल्ल्याचो आरोप लेगीत ताणें केला। ह्या पुलिसांचेर कारवाय जायना जाल्यार आपूण पुराय म्हायती काडून तांची नांवां उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी कार्लूस फेरेरान दिल्या। ज्या तरेन काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तृणमूल काँग्रेसीचो खासदार डेरेक ओब्रायना विशीं उपशब्द वापरल्यात ते तरेन तो एक राजकी नालायक अशें सिद्ध जाता अशें म्हणीत तृणमूल काँग्रेसीच्या त्रॉझन डिमेलोन उतरांचे फार पेटयले। तशेंच कापास्ताद आसा जाल्यार अमित पाटकरान डिबेट करची ह्या खातीर मुखार येवचें अशें आवाहन लेगीत त्रॉझन डिमेलोन ह्या वेळार केलेलें आसा। काँग्रेसीचो खासदार डेरेक ओब्रायन ह्याच्या बद्दल अपशब्द वापरल्या कारणात अमित पाटकराचेर त्रॉझन डिमेलोन उतरांचे फार पेटयल्या। प्रशासन तुमच्या दारी ह्या येवजणे खाला मंत्र्यांनी गांवांत वचून ही येवजण लोकां मेरेन पावोवची आणि तांच्यो समस्या जाणून घेवन तांकां आदार करचो असो मुखेल हेत नजरे मुखार दवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ही येवजण चालीक लायल्या अशें फोंडेचो आमदार रवी नायकान सांगलें। आतां मेरेन सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो आयल्यात त्यो आमी लोकां मेरेन पावयल्यात आनी कितेंय समस्या आसात जाल्यार जनतेन त्यो कळोवच्यो अशें रवी नायकाचें म्हणणें आसा। गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन दोंगरांचेर उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडत आसात। हो उजो 70 मालांतल्या दोंगरांचेर व्हडा प्रमाणांत लागिल्ल्या कारणान झाडांचें बरेंच लुकसाण जालाच, पूण त्या भायर वन्यजीवांक लेगीत हाची बाधा जाल्या। तज्ञांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो हवामान बदलावाक लागून लागलाच, पूण हो उजो लागपा फाटल्यान थळावे लोक लेगीत तितलेच जापसालदार आसात अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायलां।
फातर्पेच्या वांते वाठारांत भोंवपी बिबट्याक रान खात्यान धरलो. फाटले कांय दीस गांवांत बिबटो भोंवता अश्यो कागाळी थळाव्या लोकांनी रान खात्यांकडेन केल्ल्यो. देखून कांय दिसां पयलीं रान खात्यान तांकां धरपा खातीर सापळो रचून दवरिल्लो आनी त्या प्रमाण ताका धरपाक रान खात्याक येस आयले. देखून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा आनी तांची भिरांत सद्या एका बिबटाक धरल्या उपरांत मातशी आतां उणी जाल्या. राहुल गांधीत परदेशात वचून भारताच्या जनतेचो आणि लोकशाहीचो अपमान केलो म्हणून ह्या घडणुकेचो भाजपाचो फुडारी रवी शंकर प्रसादान खर विरोध केलो. बेरेस्तारा दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. भारताच्या जनतेचो अपमान केल्ल्या खातीर राहुल गांधीन माफी मागपाकूच जाय. तो देशाची माफी मागिना जाल्यार भाजप तांच्या विरोधात एक मोहीम चालू करतले अशें रवी शंकर प्रसादान सांगलें. आशवे मांद्रेच्या दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी संवेदनशील संकुलात कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबयतात. पूण पर्यटन हंगामात ध्वनी प्रदूषणा खातीर कासव संवर्धन मोहिमेचेर बरोच परिणाम जाता. ताचो अहवाल 31 मार्च मेरेन सादर करचो असो आदेश न्यायालयान दिल्लो आसा. अहवाल तयार करपा खातीर बेरेस्तारा पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी दीपक वायगणकर, पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम राऊत, रान खात्याचो अधिकारी परेश परब आनी हेर अधिकाऱ्यांनी कासव संवर्धन मोहिमेक भेट दिवन तांची पळोवणी केली. नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय आणि GEDA हांच्या मजतीन फुडल्या 2 वर्सां भितर पणजे शाराक सोलर सिटी म्हणून घोषित करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांच्या पुण्यतिथीच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळीच्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना तो उलयतालो. पणजे सौर शार करपा खातीर 80 मेगावॅट विजेची गरज पडटली. टिकाऊपणाचे ध्येय साध्य करपा खातीर सौर पॅनल स्थापणूक करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. शेनवारा जावपी स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमे अंतर्गत थळावे आमदार हाजीर रावन लोकांची गाराणी आयकतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिल्या. गोंयकारांनी तांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर ह्या उपक्रमाचो लाव घेवचो अशी मागणी ताणें केला. शेनवारा जावपी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या मोहिमे अंतर्गत थळावे आमदार हाजीर रावन लोकांची गाराणी आयकतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगला.
उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेल मालकांकडल्यान खंडणी एकठांय करपाच्यो घडणुक्यो जाता अशी खबर मुखार आयला। ह्या विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन लेगीत स्वता मुखेलमंत्र्या कडेन वचून ह्या विशीं कागाळ केली। मात हालींच सोशल मिडिया वरवीं व्हायरल जाल्ल्या फोटवांत ही खंडणी मुखेलमंत्रीच घेता अशा तरेची कागाळ कांय हॉटेल मालकांनी प्रधानमंत्री तशेंच गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन केल्ली। ह्या विशीं मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालून खर कारवाय करपाक जाय अशें मत गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें मत उक्तायलां। जाल्यार हें पुराय तरेन चुकीचें आसा। पक्ष वा मुखेलमंत्र्यान केन्नाच कोणाकडल्यान पयशे घेतले नात आनी जर कोणूय अशा तरेचे पक्षाचे किंवा मुखेलमंत्र्याचे नांव बदनाम करता आसात जाल्यार तांचेर बेगोबेग खर कारवाय करची अशी मागणी भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केल्या। म्हजें सरकार नितळ आसा। कांय लोक राजकीय हेतून म्हजेर आनी सरकाराचेर आरोप करपी पत्रकां कागाळी करपाक लागल्यात। ताचेर कांय लोकांच्यो सह्यो आसात त्यो खऱ्यो काय फट, तशेंच कागाळीत ज्या लोकांची नांवां आसात तांची चवकशी करून सत्य कितें तें उजवाडात हाडचें अशें हांव डीजीपीक सांगलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हजेर फाटीं कितल्याशाच तेंपा जावन आरोप जायत आसात, कांय लोकांची सही आसात आनी कांय लोकांनी अशी पत्रकाय सादर केल्यात। हे कितले फट आनी कितले खरें आसा हे डीजीपीक सांगून आपूण मुखार हाडटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। गोंयांत कॅन्सर संस्था सुरू करपाच्या कामाक सुरवात केलेली आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। लोकांक उपचारा खातीर राज्या भायर वचचें पडचें न्हय। 15 एप्रील सावन आमी मुळाव्यो प्रकल्प सुरू करतले। ताच्या खाला जीएमसीत कॅन्सर ओडूपी सुरू जातली अशें मंत्र्यान सांगलां। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या दोतोरां कडेन भासाभास केल्या। 15 तारखेच्यान ती सुरू करपाच्यो सुचोवण्यो डीन भलायकी सचिवांक दिल्या अशें म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां। उत्तर गोंयचो महत्वाचो प्रकल्प म्हळ्यार मनोहर अंतरराष्ट्रीय विमानतळ। मात ह्या विमानतळा वयल्यान सुरू जाल्ली अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सध्या लांबणेर पडल्या। मे म्हयन्या मेरेन ही सेवा सुरू जावपाची शक्यता आसा। 11 डिसेंबर 2022 दिसा पंतप्रधानाच्या हस्ते ह्या विमानतळाचें उद्घाटन जाल्लें। 5 जानेवारी सावन देशा अंतर्गत विमान सेवेक सुरवात जाल्ली। 25 मार्च उपरांत ही सेवा दुप्पट जावपाची शक्यता आशिल्ली, मात ही सध्या लांबणेर पडल्या। ही विमान सेवा मे मेरेन सुरू जावपाची शक्यता आसा। GMR कंपनीच्या सुत्रानुसार कंपनीन जगभरातल्या विमान कंपन्यांकडेन करार केल्लो आसा। सुरवातीच्या टप्प्यात युरोप, रशिया, मध्य आशिया देशांबरोबर दक्षिण पॅसिफिक देशांत लेगीत आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू जावपाची शक्यता आसा। जानेवारीन जाल्ल्या पर्पल फेस्टात दिव्यांगां खातीर मुंबयच्यान भाड्याक हाडिल्ल्यो इलेक्ट्रीक रिक्षा 2 म्हयने जाले तश्योच धूल खायत पडिल्ल्यो आसा। त्यो आतां गोंय सरकारान विकत्यो घेवपाचें थारायलां अशी म्हायती दिव्यांग आयुक्त गुरुदास पावसकरान सांगलें। जानेवारीन जे पर्पल फेस्ट मनयल्ले गेल्ले दिव्यांगां खातीर तेन्ना मुंबयच्यान भाड्याक ह्यो इलेक्ट्रीक रिक्षा हाडिल्ल्यो। सध्या 2 म्हयने जावन येयले जानेवारी उपरांत आजून ह्यो रिक्षा तश्योच धूल खायत पडिल्ल्यो आसा। त्यो आतां गोंय सरकार विकते घेतले अशें थारायलां अशी म्हायती दिव्यांग आयुक्त गुरुदास पावसकरान दिल्या।
राहुल गांधीन कॅम्ब्रिज विद्यापीठात केल्ल्या विधानाचो निषेध करप चालू असतानाच नव्या वादाक एक तोंड फुटला। राहुल गांधीन आपूण संसदेचो वांगडी आसप हे दुर्भाग्यपूर्ण आशिल्ल्याचे विधान केला। तेन्ना अनुराग ठाकुरान राहुल गांधीच्या नावाची फोडणीशी करून आयज राहुल गांधी म्हटल्यार पश्चाताप न करपी तशेंच द्वेषपूर्ण कृतज्ञ आणि फटींग मनीस अशें म्हणीत उतरांचे फार पेटयले। अशा तरेच्या विधानां खातीर देशवासियांची माफी मागपाची गरज आसून लेगीत ह्या विनवणेक राहुल काना मनार घेना अशें म्हणीत अनुराग ठाकुरान राहुल गांधींचेर टिकांचे फार पेटयले। म्हापशा नववर्ष स्वागत समिती वतीन बुधवारा 22 तारखेक 20वो भौशीक गुढीपाडवा उत्सव मनयतले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सकाळी 6 वरांचेर गुढी उबारतले। तानाजी सिनेमाचे लेखक आणि दिग्दर्शक ओम राऊत हे भारताचे पुनर्जागरण ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितले अशी माहिती समितीच्या वांगड्यांनी दिलेली आसा। ऐंशी ते 100 वर्सां फाटली चिंबल वाठारांत आशिल्ली गणपती विसर्जनाची तळी कोणे तरी पुरयल्या। गांवांत आशिल्ल्यो तळयो पुरोवपाक उपकारना। जिल्लो अधिकाऱ्याक धाडून तळयेची पोवणी करपाक लायतले आनी उपरांत ह्या तळयेचें काम करतले अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान सांगलां। तशेंच ह्या तळयेंत गणपती विसर्जन करतात तेच बरोबर ह्या तळयेंतलें उदक शेता खातीर वापरतात। अश्यो तळयो लोकांनी पुरयल्यार शेती वेवसायांत उदकाची समस्या उप्रासपाक शकता अशें रवी नायकाचें म्हणणें आसा। शिवोलेच्या भक्तांनी शिवोलेतल्या श्री स्वामी समर्थ मठाचेर पादुका पळोवपाक गर्दी केल्ली। श्री स्वामी समर्थ महाराज स्वता अक्कलकोटांतल्यान वापरिल्ल्या रक्तचंदनाच्यो पादुका दर्शन सुवाळो बेरेस्तारा मठांत जालो। सकाळी करासवाड्याच्या श्री साईबाबा देवळा लागीं भक्तांनी स्वामीच्या पादुकांक येवकार दिवप जप करून सगळे भक्त मठांत आयले। दनपारां आरती जाले उपरांत महाप्रसाद जालो आनी सांजे भजन जालें। रातच्या समर्थांच्या मठाच्या भोंवतणी दशावतार नाट्य मंडळान रातच्या वेळार एक नाट्य प्रयोग सादर केलो। प्रशासन तुमच्या दारी उपक्रमा खाला आयज शुक्रारा केप्यां जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केप्यां तालुक्यांतल्या लोकांच्यो कागाळी आनी प्रश्न समजून घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यकाळाक 9 वर्सां जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळाक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर ही कार्यावळ गोंयभर जाली। केप्यांतल्या ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत केप्यां मतदारसंघातलो आमदार एल्टन डिकोस्टा, उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्लो। केप्यां तालुक्यांतल्या लोकांचे प्रश्न समजून घेवन संबंधीत अधिकाऱ्यांक ते सुटावे करपाचो आदेश दिला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें।
दिवचल तालुक्यातल्या शिरगांव गावात लोकवस्तीक लागून आशिल्ल्या मायनिंग डंपांतल्यान उज्याच्यो ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरपाचो प्रकार चालू आसा। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकांमदीं भिरांत पातळ्ळा। श्री लयराय देवीच्या देवळाक लागून पंचायत कार्यालया फाटल्यान आशिल्ल्या मायनिंग डंपाचेर ही अजापाची घडणूक पळोवपाक मेळटा। सुमार 2 म्हयन्याच्यान हो प्रकार सध्या थंय चालू आसा। हो प्रकार नेमको कित्याक लागून घडटा ह्या विशीं एक गूढ निर्माण जाला। ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरतकीच गांवभर रसायना सारको एक उग्र वास पातळटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। खण खातें ना जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराची दखल घेवन नेमकें कारण कितें आसा हें स्पश्ट करचें आनी लोकांचें रक्षण करचें अशी मागणी आदलो सरपंच बाबूसो गांवकर तशेंच पंच सूर्यकांत पालनी हांणी केला। प्रशासन तुमच्या दारी ह्या येवजणे खाला खेळा मंत्री गोविंद गावडेन वास्को वचून बसका घेतली। ह्या बसकेत वेगवेगळे विशय उक्ताडाक आयले। कोयर रेशन विकपी उदरगत मैदान कला भवन ह्या विशयांचेर भासाभास जाली। कांय विशय सुटावे जाले जाल्यार कांय प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन मंत्री गोविंद गावडेन बसके वेळार दिलें। तशेंच प्रदूषणाचो खूब त्रास जाता आनी एमपीटीन सादूर रावपाची गरज आसा अशें आमदाराचें म्हणणें ह्या बसकेच्या वेगवेगळ्या विभागांतले अधिकारी, कुठ्ठाळे मतदारसंघाचे आमदार आंतोन वाझ, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार थंय हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोंया भशेनूच दक्षिण गोंयची चौफेर उदरगत जावची म्हणून गोंय सरकारान वेगवेगळी पावलां उबारल्यात। हातूंत स्वदेश दर्शन येवजणे वरवीं कोलवा दर्यादेगी कुशीकची साधन सुविधा सुदारप तशेंच हेर दक्षिण गोंयच्या हेर पर्यटन थळांची उदरगत करपाचें काम जातलें। त्या शिवाय 21 ते 23 एप्रील ह्या काळात स्पिरीट ऑफ गोवा महोत्सव जातलो अशें रोहनान सांगलें। दर 3 म्हयन्यान एका तरी मंत्र्यान दक्षिण गोंयच्या लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर भेट दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा वेळार केला।